Sorgicha Baba Wondon Duka Sasnagi Podu Doman Korta Tuzo Mogorku Argadita Tuzo Sobdaheku Toyarasa Tuzo Mogorku Argadita Tuzo Sobdaheku Toyarasa Deva Chaputa Wondon Tuka Maricha Burga Amcha Baba Tuzo Mogorku Utardita Karzantan Tuzo Parla Gorda Tuzo Mogorku Utardita Karzantan Tuzo Parla Gorda Archemi Sandami संपलेल्या दोमिंगोस आणि साब्रिना अब्रेव हांकां जेवच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तांच्या आत्म्या बसत हे मिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू आमकां भावार्थान आनी तिरासनान आमची प्रार्थना करूंक आनी आमची इश्टागत आसा ती बऱ्या संबंदान सांबाळूंक आपयता. तर भावार्थान धीर रावया आनी बरी संबंदान इश्टागतीन जिवंक देवाचो आदार आमी सांतल्यान आमकां मागुया. आमची अस्कोताय ओळखून दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोपेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भगवान सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पोदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक पळोवं. आमेन. Soumya kakut ko, Soumya kakut ko, Isa kakut ko, Isa kakut. प्रार्थुया. मोगाल बापा आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दोळेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तें तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोग चलयता सस्तेच्या सस्नांक.
हेब्रावांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आपल्या विसवांत आमी भितर सोंतल्या म्हूण जी देवान भासावणी केल्या ती आजून तोखता. देखून आमच्या मदल्या कोणाकूच देवान ह्या विसवांत भितर सरूंक उशीर पावलोलो म्हूण धरिना जावं चोत्राय धरुया. खरेंच तांचे भाशेन आमी तेंच देवाचें शुभ वर्तमान आयकलां. ताणें देवाचें शुभ वर्तमान आयकल्लें, पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना. कित्याक तें आयकलें तेन्ना भावार्थान तें घेवंक ना. आतां आमकां भावार्थ आसा, देखून आमी देवाचे विसवांत भितर सरतल्या. कित्याक ताणें अशें म्हणलां, म्हज्या रागान हांवें सोपूत घेतलो, म्हजें समाधान भोगूंक ती कदींच पावची नात. संवसार रचला ते मेरेन देवाचो वार सोंपलो. कित्याक 7व्या दिसाची खबर करून एके सुवातेर अशें म्हणलेलें आसा, 7व्या दिसा आपलो वार सोंपोवन देवान विसव घेतलो. तरी आसतना अशें सांगलां, ती म्हज्या विसवांत भितर सरची नात. तर आमी त्या विसवांत भितर सरूंक बारी वावरुया आनी तो आमकां चुकोना जावं ती देवाचेर कोलपली ते भाशेन आमी कोलपाचें न्हय. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब जातलो, देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. म्हणया, देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. जें आमी आयकलां तें आमी सजमल्या. जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां तें आमी फुडले पिणकेक कोलीत करूंक जाय. म्हणजे सरस्पराचें तोरपण, ताची पदवी, ताणें केल्लीं अजापांची कर्तुत्वां. जबाब, देवान आमचे खातीर केल्यां तें कदींच विसरचें न्हय. फुडले पिणकेन जल्मा येवचीं आसलीं त्या भुरग्यांनी हें सगलें वळखून घेवचें आनी तशेंच आपल्या भुरग्यांक सांगचें, देवान केलां तें कदींच विसरनासतना आनी ताज्यो आज्ञा सदांकाल पाळून दर एके फुडले पिणकेन देवाचेर आपलो विस्वास दवरचे खातीर एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जबाब, देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. ती आपल्या पुर्वजां सारकीं मोस्ती आनी दारून काळजाची, मनान ओतीर आनी देवाक अविस्वासी जायना जावं एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जबाब, देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. उद्गार. बाकणार आमचे मदें उबजलो आनी देव आपल्या परजेक मेळूंक आयलो. सर्विस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कफरनावांत आयलो तेन्ना तो गोरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकठवलो की दारां भायर पोरयान तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना
चौग जाण हार जालोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोरशें घेवन आयली. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जाय नासलें देखून जेजू आसलो नोडे काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या आंतुना सयत देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, पुता, तुजी पातकां भोगसोलीं. तेन्ना थंय बसून आसुल्ल्याक कांय धर्मशास्त्रांनी आपल्या मनांत चिंतलें, अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. एकल्याक देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात आनी तांचे भितर ते चिंततात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशें जाप दिली. तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंततात? आरकाराक सांगूंक तुजीं पातकां भोगसोलीं, वो उठ, तुजे हातून घे आनी चल हातलें खंयचें उदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हळें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजे हातून घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडो उठलो आनी आपल्या हातून घेवन सगल्या हुजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक पोरकोटून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने Wakari tuka Krista. आपल्या इश्टाच्या भावार्थाक लागून कोण एकलो जेजू लागीं त्या आरकाराक बरो करूंक मागता. जेजू सूर पदवीदार, ताका पातकां भोगसूंक पदवी आसा आनी सगळी तरेची पिडा तो बरो करूंक शकता. ह्याच भावार्थान विस्वासान थंयसर तो लोक सोंपलो. जेजून एकठांय जाल्ल्या लोकांक पळोवन आरकाराक थंयसर हाडूंक अवघड जाता ही परिस्थिती पळोवन ताणें एक विचित्र कोरणी करूंक मागली. लूट आसा, लोक आपणाक आयकूंक, आपणाक पळोवंक, आपणाक हात लावंक तो उसुलें करतात. तातूंतल्यान आमकां पिकोवणी मेळूंक म्हूण थंयसर जमलोलो म्हणटकूच तांची परिस्थिती, तांची पिडा हें सगळें तो समजता. देखून तांकां कुशीन काडूंक मागना, पूण पाटोसा वयले नोडे काडूंक लायता. सगळीं आयकून अजाप जातात. पाटोस उक्तो करूंक लायता आनी वयल्यान त्या आरकाराक देवूंक मागता. हो आरकार धरलेलो मनीस, ताच्यान उठूंक जायना, चलूंक जायना, भोवंक जायना. ताका जेजू म्हणटा उठ, आनी तो उठून चलूंक लागता आनी सगळीं अजाप जातात. कितें व्हडलें विजमीत थंयसर घडलें.
आमी भावार्थ आसलेली मनशां, भावार्थ आमी रावता ते वस्तूंची खात्री आनी पळोवंक ना त्या वस्तूंचो पुरावो. देवाक आमी पळोवंक ना, पूण देव हो संवसाराचो रचणार दोनी सगळ्या सुवाताचेर सगळ्या समय हाजीर आसा. हिंसा भेटेंतूय तो हाजीर आसा आनी आमचे लागीं उलयला. देखून उतर सोंपयतना देवाचें उतर हें आमी म्हणटा. कोणूय वाचपी तो जावं, तो देव आमचे लागीं उतरा वरवीं उलयला आनी थोड्या वेळान तो पळोवंक दिसतलो उंडो, चाकूंक लागतलो सोरो, पूण भावार्थान आमी तो उंडो आनी सोरो रोंगना. जेजून आपल्या मास रोगतान बदलून आमकां आपणाकूच दिला म्हूण भावार्थान आमी आमेन म्हणजे आय फर्मली बिलीव that Jesus is truly present in the Eucharist and host. हांव भावार्थान सतमानता जेजू हे अवस्थेंत ह्या सोऱ्यांत हाजीर आसा. जेजू आपल्या मासा रोगतांत हो उंडो सोरो बदलतलो आनी आमकां दितलो. भावार्थाचेर दवरुया, बऱ्या संबंदार एकामेका लागीं जियोवया आनी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावंक आमकां दिल्या ते उपाय घेवन दुसऱ्यांक बरी करतली जावया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोन हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां दुखोर विता, स्वीकार कर म्हूण तातूंत मागता. गोवाळ उंडो आल्तार हाडटा, ताकाचो रोज समोर बिता, आमचे सुख दूख सर्वे डोयता, मानून घे म्हूण विरोध करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां मरतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काळजांतलो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या देवाक सविस्तर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्विस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोत विदारा आनी सासणेच्या देवा, सर काडली आनी सर थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो
आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी बोडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Sorvesor tu, sorvesor tu, sorgari sonsal valea, tuja voi baba, sorgi, sorvis voraci navineta eta takazu sorgi tukazu. बापा, खरोच तूं पवित्रतन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण संसंग वेचच्या आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून मोडलो. तूं आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Avartaco kurporgotuja. Gesù mero, Gesù ci volsa, Gesù non mi ritorno. Gesù mero, Gesù ci volsa, Gesù non mi ritorno. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सद्भुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे स्थगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धर्म जाता आनी सोयकाळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी महिमा घावूंक आमकां फोबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना म्हणून आमची गरजो जेवच्या मागण्या बरोबर बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तल्लेन पोंग दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भोर भाशेन त्रेकता. तर आमकां तुज्या उदका खातीर सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. त्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससण्याच्या आसता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जवची येता राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दी. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली अशी कपत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली अशी कपत कर. शिडी संवसाराचे ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे पितृचें म्हाका फोवना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका बोलाकी मेळटली. जेजूची येयात. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना हें गायन गावया. D21 पान 58 D21 पेज 58. लागल्या वतल्या जेजूच्या
विश्वास तू आमचो विश्वास तुझ्याशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू येतोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी चड पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भागिवंत जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे म्हज्या फाटल्यान म्हणचे. मोगाड बापा, तुज्या आपल्या दयाळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराची बी मनशाच्या खारजांनी ओंपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवकाक भागिवंत जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे सोडतीन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. वसल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारूंक पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी सतस्तांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावंक म्हूण मागता. तुका जायते माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. जुजे वाजा आमच्या भावा शेवटाचे गायन गावया.
यू 35 पान 249 यू 35 पेज 249. भागीवोद झाल्या आमच्या बाबा विरोध्या तुझी मोजत भावोय साक्षी दिवन जेजू भावार्थ पोसून उर्बेन बोल आमकां जागोय तिळा बुकसून दुखोत विहिरी दुखा पूस बडाय बुचोड चोडोय पिल्लोल्यांक बिल्ल्यांक इश्टांक वयऱ्यांक भावबडांक शांती भोगूंक सोबोय तुझे वाजा आमच्या भावा तुझे पासत